हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वासाप। आमी आता उलयताव त्या नव्या संसाराचो अधिकार देवान आपल्या दूता अधीन करूंक ना। पवित्र पुस्तकांत एक सुवातेर अशें बरोवन आसा, तुवें मनशांचो उगडास करूंक मनीस कोण? मनशा पुताचो असोय सांबाळ करूंक तो कोण? थोड्या काळाक देवदूता प्रास तुवें ताका ल्हान केलोय, उपरांत ताका महिमेन आनी गौरवान भरलोय, आनी सर्व वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केल्योय। आता सर्व वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केल्योय म्हळ्यार ताच्या अधिकारा भायर सोडले कितेंच ना म्हूण जालें। तरी पूण सर्व वस्तू ताच्या अधिकारा खाल आसलेल्यो आमी आतां पळयनाव। पूण जेजूक थोड्या काळाक देवदूता प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयताव, कित्याक देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें समेस्त मनशां खातीर मोरान सोंसी जाय आसलें। ताणें मोरान सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट जोडला ते आमी पळयताव। सर्व वस्तूंचो आरंभ आनी अंत जावन आसलेल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवंत करच्याक तांच्या तारणाच्या कर्ताक जेजूक कश्टा मुखांत्र पयले संपूर्ण करे जाय आसलें, कित्याक पवित्र करतल्याचो आनी पवित्र जाल्ल्यांचो सगळ्यांचो बाप एकलोच, देखूनच तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजना। तो सांगता, तुजें नांव म्हज्या भावांक हांव प्रगट करतलो आनी सगळे साबे सांगाता मेळोन तुजी स्तुती गातलो। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। श्लोक। तुज्या हातांच्या रचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय। ल्हाना भुरग्यांच्या आनी दुदाच्या बाळांच्या तोंडान तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय। तरी पूण तुवें ताका देवदूता प्रास इल्लो ल्हान केलाय, महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय। श्लोक। तुज्या हातांच्या रचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय। तुज्या हातांच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय, सर्व वस्तू ताच्या पांयांतला घाल्याय। बोकरे आनी गोरवां रानांतल्यो मोनजाते पर्या। श्लोक। तुज्या हातांच्या रचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय। आकाशाची सुकणी आनी दर्यांतले मासले, सागराच्या वाटांनी भोंवता तें सगळें ताचे अधीन केलाय। सर्वेस्परा आमच्या सोम्या कितले वर्थे नांव तुजे सगळे पृथ्वीर। श्लोक। तुज्या हातांच्या रचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय। सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। जेजू आनी ताचे शिष्य कफरनावांत येवन पावले। साबत येताच जेजू सिनेगोगाक वचून शिकोवंक लागलो। ताचे शिकवणेक लोक विस्मीत जालो, कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशां बरी तो तांकां शिकयतलो, शास्त्र्यां बरी तो शिकयनातलो। तांच्या सिनेगोगांत देंवसार लागुल्लो एक मनीस आसलो। जेजूक पळयताच ताणें भोब मारली। नाजरेतच्या जेजू
तू आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय किते? तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जन. पूण जेसून ताका बेश्टावन म्हणलें, तोंड धांप आनी ह्या मनशा थावन भायर सर. तवळ तो देंवसार ताका पिसोडून व्हडल्या थाळ्यान किलांस मारीत त्या मनशा थावन भायर सरलो. समेस्त विस्मीत जाले की ते एकामेका लागीं अशे विचारे लागले, ही एक नवीच शिकवण, अधिकारान भरलेली, देंवसारांक पर्यान तो फर्मायता आनी ते ताचे फर्मान मानतात. तितल्यार गलिलेयाच्या अख्ख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली. देवाचे उतर हे, वाकान्नी तुका क्रिस्त.